सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयची मिसाची भेटेक. आयज देवाक आमी दिन वाचुया. आयज ह्या म्हयन्यांचो निमाणो दीस. फाल्यां तावन आनीक एक म्हयनो आमच्या जिवितांत सुरू जाता. देवाक आर्गां दिवया आनीक ह्या सगल्या बऱ्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिता आसतना आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आयचे इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वाचून. वेली फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. दुसरे इंतेसांव आमी लेगात भेटयता. तशेंच देवाक आर्गां दिवया. कालच्या दिसाक मिराबाग सांवड्डे हांगासरल्या लोकांक जैत फावो जाला जेन्ना चीफ मिनिस्टरान भंडारा जो बांदपाचो आसलो तो फाटीं घेतला, रद्द केला. देवाक आर्गां दिवया, दिन वाचुया. आनी आमच्या गोंयच्या सरकाराचेर बुद्ध तांकां दी म्हूण सगळीं पिशेपणां पयस करूंक आनी सगळें जें निसणटणाचें आसा तें सोडून दिवंक, तांचें मन परिवर्तन करूंक आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत, आमच्या TCP मिनिस्टरा पासत करीत भाशेन आनी हे सगळे दुसरे कॅबिनेट मिनिस्टर्स आसात तांचे पासत आमी खतखत्यान मागुया. ह्या पवित्र सातोळ्यान आमच्या लोकां पासत करीत भाशेन मागुया. सगळी आशा सोडून, सगळीं पिशेपणां आनी गुलामगिरी सोडून सदांच निती वाटेन आनी स्वता वाटेन उबी रावंक आमच्या सगळे परजेक देवाची कृपा मागुया. जी कोण बरी नात आनी आपणा पासत माग म्हूण आमकां सांगलां तांचे पासत मागुया. देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक. हेर सगळी आमची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुज्या भाव भयणीनो, देव आमकां विचून काडटा आनी आमकां विचून काडल्या तेन्ना आमी देवा सवें आनी मनशा सवें संबंद जोडटा. आनी ह्या संबंदान जायते फावटी आमच्या असोक्तायेन आमी एकामेकाक घडये घातकी जाल्या वा एकामेकाक आमी नाकारल्यान आनी हे भाशेन जें मिसांव आमकां दिल्लें आसा तें फाटीं उडयलां. असलें आमच्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. किरिये लेइझोन, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ते लेइझोन, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. किरिये लेइझोन. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तुजें बोगसणें आमी जोडचे खातीर सोम्या जेजूच्या कोश्टांचे गूट पुरत्या मनान समरंभूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इजायस प्रवादेच्या पुस्तकावेलें वाचप. जुव्यांनो, म्हजें आयकून घेयात. पयसुल्ल्या लोकांनो, म्हाका चीत दियात. हांव जल्मचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांसान ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर. तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव अशें चिंतालों. हांव निर्फोळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पर म्हजें हक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच.
हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी पोत्तून हाडूंक, इस्रायल पोरजेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाची कुळां नव्यान उपसल्यार पुरो ना, इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक पोत्तून हाडल्यार पावो ना, पूण प्रितुमेचे शिमे पर्यान म्हजी सोडवण पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड कोत्तलो. सर्वेस्पराचें उतर. जाबाब, म्हजे ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. जाबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कोर. जाबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. सर्वेस्पोर, म्हजें कडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नोश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जाबाब, म्हजें ओंठ प्रमाणीकपण परगडटले. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवासो, म्हजे तोन्ने पिरायेंतान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मातान तुजेरूच पातयोन आयलां, आवयच्या कुसव्यान सावन तूं म्हाका राखताय. जाबाब, म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलो. देवा, म्हजे तोन्ने पिरायेंतान तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्याचें हांव वर्णन करीत आसां. जाबाब, तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. उद्गार. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक घालतो जालोय. शांत मेंढऱ्याक मारूंक वतात तसो तुका खुर्सार मारूंक व्हेलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेवणाक बसलेले आसतना जेजू कोंती बरीच जालो आनी हाची गोवायकी दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसां मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून आसलो. देखून सिमांव पेद्रून ताका खुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता? ताणें आपली तकली जेजूच्या ओड्ड्यार बागावन ताका म्हणलें, सायबा, तो कोण? जेजून परतीफाळ केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, सिमांव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना. जुदासा लागीं पंगटीची गांठ आसली. हें जेवण देखून परबेक आमकां गरजेचें तें घे आनी गरिबांक कितेंय घाल, अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटच उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाल्ली. तो भायर वेतोच जेजून म्हळें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां,
जंय हांव येतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा तूं खंय वेताय? जेजून परती पाड केलो, हांव वेता थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा कित्याक हांव तुजे फाटल्यान येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, ओय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सत सांगतां, कोंब्यान 7 घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदास, पेद्रू आनी कोश्टवतलो चाकर. बाबडीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी कोश्टवतल्या चाकराचीं उतरां आयकता. जंय देवान दिल्लें काम करूंक तो फुडें सरलो, सादेपणान आपल्या देवाची कुशी करून, पूण ताचो निकाळ ताका बरो मेळोंक ना, रिजल्ट ना. कित्याक लोक आयकना, लोक परतून फातरायता, लोक जीव काडूंक सोदता, आयकोच नात कितलेंय सांगत जाल्यार. आनी ह्या पासत हो चाकर म्हणटा निरफोडी वावुरलो, बेस्तें केलें इतलें काम, सगलें उमत्या कळशार उदक, अशें म्हणपाचे दीस ह्या कोश्टवतल्या चाकराचेर आयले. जेजून आपले शीस आनी ह्या शिसांतले 12 जाणांक खेरीत विचून काडलेले आपणा बराबर. निमाण्या जेवणार तांचे बराबर बसलेलो, तांची सेवाय ताणें केली, तांचे पांय धुले. आनी तरी आसतना जेजू एक खोंतीची खबर सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हजो घात घेतलो. दुसरे वाटेन आनीक एकलो आसा जो ताका नाकारतलो. एके वाटेन जुदास जो घात घेवचो आसा, दुसरे वाटेन पेद्रू जो नाकारपाचो आसा. भाव दोगांयच्या जिविताचेर जरी तर आमी नदर मारली जाल्यार दोगूय जाण असोक्त मनीस. त्याच बरोबर ह्या आपल्या असोक्तायेन जेजूचे चाकर व जेजू पासत वावर करूंक, ताच्या मिसांवान हातबोट घालूंक व ताच्या मिसांवाक खान मारूंक आपूण मुखार सरलोले. दोगूय जाण, जुदास तशेंच पेद्रू, दोगांयकूय आपली असोक्ताय आसा. जेजून जेन्ना विचून काडले तेन्ना तांची असोक्ताय जेजू जाणा आसलो. ही असोक्ताय तांकां आसा. म्हणटच असोक्ताय आसप वायट न्हू, असोक्ताय आसल्यार उपकारता. असोक्ताय आसा तेन्ना दोगूय जाण 2 भाशेन वागले. एके वाटेन जुदासाक जाय आसलें सगलें बरे भाशेन जाल्लें, थाऱ्यार पडलेलें, वेवस्थीत जाल्लें सगलें. आनी तशेंच ताका निकाळ रोकडोच जाय आसलो, रावपाक जायनासलें ताच्यान. आनी असल्या बोवाळान इज्रायलाची सोडवण केन्ना जातली हें सगलें पळयताले. तेन्ना जुदासाकूय जाय आसलें तें बेगीन जाल्लें. आनी जुदासान जेजूचें जिवीत पळयल्लें. जेजूच्यान कितेंय करूंक जाता, मेलोल्याक पासून ताच्यान जिवन करूंक जाता, इतल्या लोकांक जेवण दिवंक जाता. इकॉनॉमिक्स जरी तर पळयतलो जाल्यार इतल्या लोकांक इतलें जेवण जाय पडटलें, इतले दुडू मोडचे पडटले, हें तो रोखडोच सांगतालो. आनी ही जी जुदासाची इकॉनॉमिक्स आसली ताचेर जेजू ताच्याहून व्हड व ताची एक्सपेक्टेशन्स आसात ताच्याहून सुबेज करून दाखयतालो. आनी देखून जुदास जाणा आसलो जातलें, कोणाच्यान ताचेर आड वचूंक जायना. तर सोडवण बेगीन जावची म्हणल्यार जेजून ह्या सरकाराक जे ताचेर भायले आसात आनी तांचेर राज चलयता तांकां बेगीन भायर उडोवचें. हो सोयेक घेवचे पासत जेजूक विकून दिवपाचो ताचेर प्रसंग आयलो. जरूय तो घडये जेजूक म्हणटालो वो रावतालो, जेजू कर, बेगीन कर, बेगीन कर. पूण जेजू आपलो वेळ आजून येवंक ना आनी आपल्या वेळा प्रमाणे चलतालो. तेन्ना जुदास बेगीन बेगीन ताका विकून दिता. कित्याक तांणी जरी तर जेजूक धरलो जाल्यार तेन्ना जेजू राज स्थापतलो, तेन्ना जेजूच्यो सगल्यो सक्त्यो आसात त्यो येतल्यो. हें घडये जुदासान चिंतलोलें. पेद्रू दुसरे वाटेन
जरी तर कोणूय तुका मारूंक आयलो जाल्यार हांव पयलो मुखार उबो रावतलो, तुजे पासत हांव जीव दिवंक तयार आसा. पूण पेद्रू हें समजूंक ना की जेजू आमकां सोडूंक आयला तो आपलो जीव दिवनूच सोडूंक आयला. म्हणटच जरी तर जेजूक तुवें जीव दिवपाचो आडायलो त्या खुर्साचेर, वो एक कोश्ट जेजूचे आडायले जाल्यार तूं सोडवणेची एक आडकोड. पूण तरी आसतना जेजू ताकाय सांगता, तुजे असोक्तायेन तुवें नाकारतलोय, मन तयार आसा आनी देखूनच तुवें मुखार सरून वय म्हणलां, पूण आतां तुजे असोक्तायेन तूं पडटा. तेन्ना जेजू मानून घेता. दोगांयच्या जिवितान आमी पळयलें अलायनमेंट वीथ द थॉट ऑफ जीजस, अलायनमेंट वीथ द मिशन ऑफ जीजस. हें करपाक भाव भयणीनो एकदम गरजेचें. आयज आमी आमचे मिसांव जियेता, एक एकलो एक एक भाशेन. जेजूच्या मिसांवान आमचें अलायनमेंट आसा, ताचे बराबर चलता आमी. कसलेंय जिवीत आमचें जावं आमी ल्हान, जावं आमी व्हड, जावं आमी वावर करपी, जावं आमी बेकार, जावं आमी आंकवार, जावं आमी काजारी, अलायनमेंट जेजू बराबर आसा काय ना हें पळोवपाची गरज आसा. तातूंतलो दोगूय जाण उसोक्त आसलेले आनी जेजून सांगलें तशें एकल्यान घात घेतलो, दुसऱ्यान नाकारलें. ही असोक्तायेन पडल्या उपरांतूय जेजू आजून रावता. कांय नजो पडलो जाल्यार उठ पोत्तून एलायन जाव. रिअलायनमेंट एकदम गरजेचो. तातूंतल्या जुदासान तो रिअलायनमेंट करूंक ना. तो गेलो, जीव दिलो, काबार सगलें. पेद्रून पोत्तून रिअलायनमेंट केलो, मानून घेतलें, रडलो आपलें पातोक, आपणाची चूक जाली, हे अलायनमेंटांतलो हांव भायर सरलां, आतां परतून येता. कोम्यान साथ घालचे पयलीं हांवें 3 फावटी जेजूक नाकारलो. कित्याक? एक एकलो कितें कितें म्हणटलो, तो तें म्हणटलो, लोकां मुखार भियेलो. पूण त्या उपरांत आपलें पातोक रडलो, पोत्तून जेजू बराबर आयलो, पोत्तून रिअलायनमेंट केलो. आनी ह्या जोम्याचो फुडारी आनी जेजूच्या पाटलावदारांचो फुडारी जेजून नेमलेलो, तो कायदो आपलो केलो. भाव भयणीनो, आयज आमकांय जण एकल्याक आमी हेंच विचारुया. अलायनमेंट वीथ थॉट ऑफ जीजस, अलायनमेंट वीथ मिशन ऑफ जीजस. हो अलायनमेंट करता आसतना आमची असोक्ताय आसतलीच. तर ही असोक्ताय आमी आमच्या मना प्रमाणे हांवें करून कांयच फायदो ना, हांवें बेश्टें निरफोड केलें, हें म्हणपाक गरज ना. मिराबाग हांगासरलो लोक गेल्ले 60 दीस झगडी करता, झुजता आपल्या हुक्कां पासत. सोडून दिवंक ना तांणी. मोदेंच कडेन जायते फावटी तांकां दिसलें म्हणपाक आमी निरफोड वावरता, कित्याक पुलीस पासून आमचे वाटेन ना. कालच्या दिसाक तांकां पुलिसांनी आडायल्ले, बेश्टेच, कांय कारण ना. तर असल्या वेळार फुडें तांच्यांनी म्हणूंक जातालें निरफोडी आमी वावरता. प्रशासन आमचे बराबर ना, पुलीस आमचे बराबर ना, गोंयचो लोक आमचे बराबर आजून उठना, फकत वॉट्सॅपाचेर आनी फेसबुकाचेर उठटा, हें तांच्यान म्हणूंक जातालें. पूण तांणी सोडूंक ना आनी जैत जालें. तर आमी देंवचाराचेर झूज मांडटा तेन्ना आमी वायटाचेर आनी आमच्या जिविताचें जें कितें चुकललें आसा ताचेर झूज मांडटा तेन्ना आमी निरफोडी वावरना. आमी देव आमकां जैत दितलो ह्याच बरवाशान जण एकलो वावरुया. दाना तोयरेच्या वेळार आमी गायन घेवया. C1, पेज नंबर 28. C1. Cetona tu banu, solves fora petunia, cetore ubanu, deva parunia, cetari subanu, deva calzalelunia, taciamo brasa cosa, तुझ्या उदारपणात तू आमकां लेतो तुमी दिलान मनशाच्या वावरांत तुझ्या उदारपणात तू आमकां लायता दाखांचो सोरो तुका भेटयता. दाखोवन दिला मनशाच्या वावरांत
आमचे काळीज उबारू देवा काळजा मेळुया ताच्या मोगा सारकोसा आमचो मोग होवुया. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दिश्ट घाल. ह्या देण्या वरवीं पवित्र गुटांनी एकवटोंक आमकां फावो केलें तर तांचे भरतेक आमकां पावय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदारांच्या आसनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या सोडवण दितल्या कोश्टा मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जीवनपणाचे पवित्र दीस लागीं पावले. पुर्विल्ल्या दुस्मानाच्या गोरवाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण केलें. ही वर्तीं घोडितां सोडवणेची आमी भक्तीन समरमता ह्या दिसांनी. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दोलबार तुजी महिमा वाखाणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोशान उल्हासतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळोवन सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्च भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तार लेत तुजे पयसुबेचो उगडास कर. अशें लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गोडी बापा, सिम्या आमच्या दारी गोडी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितिमोगान सपून कर. तशें पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. आनी जुका कुते अंतरल्या समेस्तांक
मुखामोळाकात प्रकाश पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची काकूत करूं हांवें मागता. अशें भाग्योंत आंकवार मायेच्या देवा मायेचे सांगाती भाग्योंत जुजाय जपती भाग्योंत दोत्ता भाग्योंत जेवाज आनी सूर्य काडी तुका मानुल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाचें जिवीत आमकां वांटो दी आनी थंय सांगाता तुका वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सरपदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनान. जेजू बराबर ताचे मिसांव करूंक आमी हातबोट घालता आसतना आमी असोक्त पूण आमची असोक्ताय ल्हान पूण जेजूची पदवी व्हड देखून जेजूचे पदवेक सदांच आमी ओयकार दिवंक आनी ताचे प्रमाणे आमचें जिवीत एलायनमेंट करूंक कृपा मागुया. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप घातले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप घातले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप घातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया D16 पेज नंबर 55 D16. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू म्हज्या निर्गळ म्हजो आत्मा मुनशा ताची विदूत लोरी तुजे काळीजमो वाटोले म्हाका सोडून वचूं नाका.
क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित कर, क्रिस्ताचे कुडी म्हजें धारण कर, क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका धादोस कर, नाणूय म्हाका उदकान परवडचे, पवित कश्टानो म्हाका घोट कर, तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, वेगळो हांव सोडून वायट दुस्मनांतलो तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय, तुजी सुरशी येवं तूं म्हाका फरमाय, भोगता सांगाती तुका वाटच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, सोडवणीच्या देण्यान दादोशी जावं तुशी काकलूत आमी नम्रतायेन मागता. अशें ह्या जिवितान तूं आमकां पोसताय तशेंच सासणाच्या जिवितांतूय आमी बागेली जायशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. सर्वेस्परा देवा, तुका खालती जातली तुजे परजेक तुजे दयेन सगळ्या पोरण्या कोठेपणांतली नितळ कर आनी पवित्र नवसरणेक तिका तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. ग्रीन गार्डियन्स सर्टिफिकेट कोर्स आयज निमाणें सेशन जातलें सांजेर 6 वाजता ते 7 वाजता. जे कोण रेजिस्टर जाल्यार तांकां लिंकूय येतले. कोणूय रेजिस्टर जावंक आनी येवपाक सोदतात आयज निमण्या दिसाक जाल्यार तुमच्यान येवन 6 वरांचेर हांगासर भाग घेवं येता. शेवटाक आमी गायन घेवया. I6 पेज नंबर 118. I6. Jesus.